आयतारा सांग्यार IIT खातीर जाल्ल्या खासा कार्यावळीक आजी माजी आमदारूय पावले. दोगांयचोय प्रकल्पाक तेंको. मात प्रकल्पाक जमीन वता ताका खंय भरपाय सारकी मेळूंक जाय. प्रमाणात ताचो मोबदलो दिवपाक जाय, ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय, तांचे रिहॅबिलिटेशन परत करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोष्टी जो पर्यंत आमचे जे थळावे लोक त्या जमनीचेर जगतात तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी फुडलें पावल मारचें. हांव आमदार ह्या प्रोजेक्टा बाबतीत आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितल्योय आसूं आमी एकामेकाचेर उलोवनी, पूण तरी आसतना ह्या प्रोजेक्टा बाबतीत आमी तुमचे बरोबर आसात. हे लोकांचें समाधान जाय पर्यंत हे जे विचार आसात ते आमी चालू दवरया. आणि फाल्यां सावन तुमी शेताक नाकात ही तुमगे जमीन घेतली जाल्यार हे जमनीचो तुमकां एक पयस मेळपाना. हे फक्त आपल्या भितर पयलीं कंपाउंड वॉल बांदतले, ग्रीनरी म्हणून आपले शिटिंगेचे जागा दिते, एक रान कांयच ना, सगळी लेवल जमीन. IIT comes from central government, not only Goa. Okay, now 6,000 people. तांकां लायट खंयच्यान मेळटली? Are we putting a new transformer here? Light कशी मेळटली तांकां इतल्या लोकांक? What about water? आतां कोणें म्हणलां they are not getting water. त्या लोकांक उदक मेळना जाल्यार मागीर आमकां मेळपाचें ना. ह्या लोकांक उदक खंयचें मेळटलें? सगळ्यांनी आपले विचार बरे मांडले कडेन आसा. आता जे विचार मांडले कडेन आसा ते विचाराचे जर आमी मंथन करतले, जर तेचे चिंतन करतले आनी हे IIT म्हणल्यार कितें जर फुडें जर वतले जायत जाल्यार आमकां सगळ्यांक मेळोन ही आमकां करपाक जाय. ते करता जाय जाल्यार सगळ्यांचे आज विचार मांडले पडले. ते विचारा प्रमाणे आमी आज ठरयले कडेन आसा की एक ल्हानशी कमिटी आमी घेवची, जे आमकां ओपोजीट दिता तेंगे लोकांक घेवचे, आमचे बरोबर कोण आसा ते लोकांक घेवचे आनी ऑफिशियल्स पळय कोण आसा तेंचे कडेच्यान आमी उलोवपाक सोदतात, कळ्ळें न्ही. ताका लागून आयज आमी सांगले मुद्दम बैठक दवरले कडेन आसा. हे बैठकीचे सगळ्यांचे फुडें कितें निसम बरें इतलें जावपाक जाय काय ना जावपाक जाय हो विचार फुडलो, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं. थँक्यू. लोकांचो इशू जमनीची योग्य भरपाय, पुनर्वसणूक आनी पोटा पाण्याचो. प्रस्तावित प्रकल्पाचें फुडें कशें कितें करपाचें ताचेर IIT विरोधक आनी समर्थक दोनी पक्षांची कमिटी काडटले. फुडली चर्चा नवी कमिटी थारले उपरांत. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.